राष्ट्रीय खेळा सर्तींची यजमानकी गोंय सरकारान केली। यशस्वी आयोजन म्हणत सरकार आपली फाट थापटून घेता, पण म्हापशा पेडे खेळामळाचेर नदर मारल्यार सगळे खिळखिळे जाल्ले पळोवपाक मेळटा। सादो कोयर काडपाचे व्यवस्थापनाक जमले ना। पळयात आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकराचो कॅमेरो दाखयता गेमी उपरांताचे वास्तव। मोगा 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 केलो आणि लास्टाक मोगाक जमनीर न्हिदयला। मोगा कसो कोयरान लोळटा तो पळयात, सारको कोयरान लोळटा। तेजेर पडल्या झाडां पानां सगळो कोयर। येवकार सगळ्यांक सध्या हांव आसा पेडे हांगा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा थंय उबे आसा। तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता कितलो कचरो पडिल्लो आसा तो। नॅशनल गेम्स सोंपोवन ऑलमोस्ट 9 दीस जाले तरी आसतना हो हांगा जो कोयर आसा तो कोणीच काडिल्लो ना, ऑथॉरिटींक कांयच पडिल्लें ना। जो नॅशनल गेम्सा खातीर जे हांगा किचन आशिल्लें म्हाज्या फाटल्यान, भुरग्यांनी ज्यो पेपर प्लेट्स म्हणा, उदकाच्यो बाटल्यो, पेपर कप्स, तशेंच जे गादी म्हणा, सगळो कचरो जो आसा तो हांगाच पडिल्लो आसा आणि इतलो घाण वास हांगा निर्माण जाल्लो आसा की हांगा 2 मिनटां उबे रावपाक मेळना। तशेंच जी भुरगीं आसा सांजेच्या वेळार हांगा फुटबॉल प्रॅक्टिसेक येता ती ह्याच कोयरान तांकां खेळचें पडटा। ऑथॉरिटींक कांयच पडिल्लें ना। नॅशनल गेम्स ही गोंयांत जाली खूब बरी गजाल। बाकीचे सगळे सामान जे आशिल्ले ते सगळे काडून व्हेले तरी आसतना हो कोयर जो आसा हो कोणीच अजून तेजेर एक्शन घेतिल्ली ना। बेगीनच्या बेगीन हो कोयर काडपाची गरज आसा। ज्या प्लेटींनी भुरग्यांनी जेवण खाल्लेलें ते जेवण सुद्धा हांगा तशेंच कुजलेलें आसा। अजून मेरेन ती साफ सफाई जाल्ली ना। बेगीनच्या बेगीन ही साफ सफाई हांगा करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान नितीक्षा गांवकार। तुम्ही सध्या पेडेम ग्राउंडाचेर आसा आणि तुम्ही सध्या वॉकिंग येता आणि आयज जे नॅशनल गेम्स जाल्ले ऑलमोस्ट 10 दीस जाले सोंपोन तरी आसतना हो कोयर हांगाच आसा। कितें म्हणटा? आज म्हाका दिसता जवळ जवळ 20 ते 25 दीस जाले हो जो हें मांडलेलो हांगासर व्हडलो तो तेंच्यांनी आमचो खेळ सोंपल्या उपरांत तेंच्यांनी तो आपलें हें काडून व्हेलें। पूण असं थंय वयता जर पयलो जायत जाल्यार सगळो हांगासर कोयर आसा। आमी डेली हांगा वॉकिंगाक येता आणि हो आमकां एकदम हें जाता सामको म्हणजे हें करून बरें दिसना। हें तेंच्यांनी उचलून व्हरोंक जाय आसलें खरें म्हणचे जाल्यार। पण आतां कोणाचें कितें म्हणून उलयतलो तेका म्हाका तरी कांय हें कळना। पूण हें सगळें पळयात ना तुमी अशी जर नजर मारली न्ही, आमी सदां वॉकिंग हांगासर येता डेली हांव जाल्यार डेली वॉकिंगाक येतालो। आतां 20-25 दीस ग्रावंड तेंच्यांनी स्टॉप केल्लो। सो ओके ते बी बरेच आशिल्ले आमचे। पण हांगा जर पयशे जाल्यार तुमी आतां हांगासर नजर जर मारली जर जायत पळयात कितें हें जालां आसा हें आमचे धर्टी सामके म्हणजे हांगा वॉकिंग करपाक बी कांयच हें ना। हेचेर कितें तरी एक सोल्युशन काडून हेंच्यांनी हें करूंक जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू।